PWD मंत्री मेळ्ळो आसा, सो तुमच्या रस्त्याचो विशय कसो आसा? म्हज्या रस्त्याचे विशय आतां लास्ट 3 वर्सां जालीं. पयलीं जे काम हांवें हातान घेतिल्ले रस्ते करपाचे, उदकाचो विशय, अंडरग्रावंड केबलिंग, रस्ते आमचे चडशे सगळे हॉटमिक्स जाल्ले आसा. 1-2 पंचायती उरल्या जे फायल ऑलमोस्ट एक्सपेंडिचर सँक्शनाक पावल्या. त्योय बी 2 पंचायती उरल्या, त्योय बी रस्ते फुल्ली हॉटमिक्स जातले. तातूंत थोडे खड्डे आसा कित्याक ती फायल आतां पावस आशिल्लो न्ही, सो ती ह्या पावसान हांवें प्रोसेस केल्या फायल. आतां पावस जायना फुडें ऑक्टोबराच्यान एक्सपेंडिचर सँक्शन मेळून आय एम शुअर काम सुरू जातलें. आमच्या भागान प्लीज यात आनी पळयात आमचे पर्या मतदारसंघाचे रस्ते, सत्तरीचे बी खुबशे रस्ते सामके बरे चकाचक आसा. बट तुमचे चकाचक कशें आनी सगळे कडेन खड्डे कशे? खबर ना, आय कॅन स्पीक फॉर मायसेल्फ, बट हांव म्हज्या भागांतले सांगता की म्हगेले रस्ते येवन मातशे पळयात. थाणे पंचायतीन यात, कोपाड्या पंचायतीन यात, थाणे मेन रोडार यात, आमचे रेडेघाटी द मेन रोड वीच गोज टू वाळपय थंय यात. कशी सामके स्मूथ रस्ते. सो तुमच्या थिंगा काम बरें जालां तर काम बरें खड्ड्याचें, जालां. रस्त्याचें? आमी फॉलोअप बरें करतात, आमकां सहकार्य बरें मेळटा सरकाराचें आनी आमी कामां करून घेतात. सो दुसरे आमदार बा फॉलोअप करना तुमच्या भशेन? तें म्हाका खबर ना. आय कॅन स्पीक फॉर माय सेल्फ न्ही. एवरीबडी डज फॉलोअप एंड डज वर्क द वे दे वॉन्ट टू. आय कॅन स्पीक ओनली फॉर माय रोड्स. आय कांट से की खड्डे ना जाल्यार बेश्टे कशें म्हणू की खड्डे आसा म्हणून. खड्डे केन्ना जाले, केन्ना फूल हॉट मिक्सिंग जालें आनी अंडरग्रावंड केबलिंग जेन्ना सुरू जालें मागीर ते रस्ते पाड जाले बिकॉज ऑफ अंडरग्रावंड केबलिंग. बट तेय बी विथ PWD एंड विथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दे हॅव कोऑर्डिनेटेड एंड तेय बी दे आर गोइंग टू टेक केअर ऑफ दॅट. आनी आमकां आतां नवे बरे एक्सपिरियन्स PWD मिनिस्टर मेळिल्ले आसा, हू हॅज बीन द एक्स चीफ मिनिस्टर ऑल्सो. खूब एक्सपिरियन्स आसा. तांणी पयरूच स्टेटमेंट केला की ही इज गोइंग टू टेक केअर ऑफ ऑल द रोड्स ऑल ओवर गोवा. जे खड्डे खंय आसा वॉट एवर ही टेक केअर ऑफ इट एंड आय एम शुअर ही वील इम्प्लिमेंट इट एज सून एज पॉसिबल. कोर्टान आसा बिकॉज द गोवा फाउंडेशन वेंट टू कोर्ट saying that the place is tiger reserve and all that, so it is sub judice. Azun admit जावना, there is no stay to it or whatever, but hearing आता जावपाचे आसा and I am confident that the honorable High Court is going to give us justice because जे ती पळय सायट आसा it is actually in the management plan marked as a ecotourism site. It doesn't come under the core zone nor does it come under the buffer zone. आणि just across Surla on the other side of the road is Swapnagandha, is wilderness. So थंय टायगर रिझर्वाच्यान हे खंय आयले. This is all vested interest, selfish interest. I can only say when people don't want good development happening आणि जे irregular development येता थंय आय डोंट सी PIIs बींग फायन. बट अशें जेन्ना बरे रिस्पॉन्सिबल कोण टुरिजम हाडपाक पळयता, टुरिजम करपाक पळयता, थंय हांव पळयता की अशे वेस्टेड इंट्रस्ट आर टेकींग इंट्रस्ट आनी फायलींग केसीस अननेसेसरी. ते जावनी आनी केस दुसरे सायट्स जावनी वीच आर ऑलरेडी एक्झिस्टींग इको सायट्स. Court has not said that it's a tiger reserve. The matter is sub judice. It is not there in the management plan. 50 meter from that site village रावता. So eco tiger reserve खंय आयलो आनी आमचे जे कितें we have got permissions from the National Wildlife Board, NTCA which is the tiger association which is part of the National Wildlife Board. We have not even tendered the thing without any permissions. We have got permissions from the Union Ministry and that too from the National Wildlife Board. We have all our permissions in place. So I am confident that the Honorable Court will see to it that लोकांच्या हिता खातीर गांव तर वाडपाक जाय, गांवांत तर उदरगत जावपाक जाय. आमी इंटरलँड टुरिजम म्हणटा. आमचे गांवगिरो वाठाराक तर इकॉनॉमी तर रुरल इकॉनॉमी तर वाडोवपाक जाय जाल्यार अशे प्रोजेक्ट्स आमच्या भागान रिस्पॉन्सिबल टुरिजम आमच्या भागान येवपाची खूब गरज आसा.